मुक्त गोयचे पहिले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जयंती निमतान मंत्रिमंडळान तांकां आर्गां ओंपली. पणजी मिरामार भाऊच्या समाधी कडेन ही कार्यावळ जाली. भाऊची ही 101वी जयंती. कंप्युटर शिक्षकांच्या पगाराचो प्रश्न 31 मार्च मेरेन सोडोवपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तांकां दिलां. मंगळारा आपूण आर्चडायोसेसाच्या शिक्षण मंडळाक मेळटलो अशें पर्रीकारान तांकां सांगलां. आर्चडायोसेसान ह्या शिक्षकांक अजून मेरेन सेवेंत घेवंक ना. आर्चडायोसेसन मंडळ म्हणटा कंप्युटर शिक्षकांक घेवपा विशीं सरकारा कडेन सगल्यो फॉर्मालिटी पुराय केल्या शिवाय तांच्या स्कुलांनी ह्या शिक्षकांक सुवात मेळपाक शकना. हाका लागून सुमार 250 कंप्युटर शिक्षक हुमकळ्ळ्यात. Decision has been arrived. Honorable Chief Minister has taken some time from them to sort out their service-related matters. He has said that their payment for the last so many days, months they are working from last August onwards, like so that payment he will first resolve by 31st of March. And their service matters, some of the management have not yet taken them. That means they have not absorbed them as such. And he will talk, he will have discussion with the management people also, and he has fixed tomorrow that meeting. With the management? With the management of the this AB, this Archbishop this management. जामला आणि टीचर ती डायसोशनाचीच आसा आणि एबी स्कूल आणि मोस्टली 250 टीचर्स आमी आसा. आता लास्ट ऑगस्टान आमकां ऑर्डर दिल्ली आसा पण अजून आमकां पेमेंट रिलीज जाल्लो ना. तर सरान आयज आमकां मिस्टर Education Minister Mr. Parrikar sir said that before 31st he will release our payment. He'll release the salary. Whatever we have worked for, he'll release the salary of us. आम्ही जो आता पेमेंट घेतलेलो आसा न्ही तो लास्ट एप्रिल 2011 टिल नाव नो पेमेंट फॉर अस. पयलींचे असलेले कॉन्ट्रॅक्ट ते दिल्लीचे आसताले ICS इन्फॉर्मेटिक्स कंप्युटर सिस्टम. हांव 97 जॉईन जाला पण टिल टुडे म्हणजे माझे वागडे आणि हांव टिल टुडे वी आर सफरिंग. आमकां आयज पर्यंत म्हणजे तो जो आमचो हक्क आशिल्लो न्हू रेग्युलरायज जावपाचो पयलो तो आमकां अजून मेळोंक ना. पण ज्यांचे गव्हर्मेंट स्कुलान तुमी पळोवंक गेल्यार तेचे 5 वर्सां जाल्यार 6 वर्सां जाल्यार ती हार्डली फिक्स जावन जाले आनी तांकां पेमेंट सुद्दां मेळ्ळो आसा. पंटेमळ कुडचड्यार एका शिमित्री आनी कब्रस्तानात कांय समाजकंटकांनी मोडतोड केली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हाचे फाटल्यान राजकारण आसपाची शक्यताय उक्तायल्या. मात सरकार असल्या लोकांक मेळ्यार सोडचो ना अशी शिटकावणी पर्रीकारान आयतारा कुडचड्यार दिली. मोडतोड करतल्यांची म्हायती दिवप्याक सरकारान 50,000चे इनाम जाहीर केलां. धार्मीक थळांच्या सुरक्षे खातीर सरकार खासा येवजण करपाचो आसा अशें पर्रीकारान सांगलें. आमचे जे कब्रस्तान आसा ग्रेव्ज आसा ग्रेव्जाचे जे नेम प्लेट्स आसात जे म्हणजे ग्रेव बांदलेले आसा ते सगळे मोडून घातलेले आसा. मार्बलाचे ग्रेनाइट्साचे जे नांव जे बरयल्लें आसा ते सगळे मोडून घातलेले आसा. कोण तरी एक आमची धार्मीक जे हें आसा तें चाळून घालून एक पेटोवन घालपाचें एक कितें तरी एक प्रयत्न चालू आसा लोकांचो. आनी फोण करप आमचो बेज उरलो
तेद्या पयलें ते फॉरेस्ट विभाग मोडले ते म्हाका सांगपाक म्हाका आयलो आयलो उपरांत मागीर दक्षिण आपय हाडले मागीर आमचे MLA काबराल तेणें पुलिसींक कळयलें आनी पुलिसीन सगळें I have taken it very seriously because these are forces which have been opposing us in forming the government. They are trying to create unwanted fame, unwanted and defame Goa and diverting the attention from development agenda, governance agenda of the state government. And would like to say one line, I will go with hammer on them. We will use all power of the law on such people who try to damage and injure feelings of the people by damaging Kabristan, cemetery or whichever it is, any religious structure. And हांव इतलेंच सांगता तुमकां, if normal laws does not hold him in the jail, I don't mind using laws like National Security Act also. I'll go that hard. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.